सगळीं उबी रावया. आमी गीत घेवया अंक A23, पेज नंबर 11. बापाचे आणि पुताचे आवी नव्यान पाळटना आयच्या नव्यानाक विशय आमकां कितें सांगता तें आमी ह्या वेळार ह्या सुरवातेच्या उतरांनी आयकुया. आयच्या ह्या नोवेनाचो विशय आंकवार मारिया बिरांती आडकोळी वेळार सांगात दितोली ओस्तोरी. मारिया मागण्याची ओस्तोरी आसली. देवाच्या उतराच्या बोळान ती आपलो भावार्थ गोठ करताली आनी बिरांती आनी आडकोळींच्या वेळार ती देवाच्या उतराचेर विस्वास दवरताली. दुसऱ्या सोवें बिरांत आनी आडकोळ दिसल्यार ती तांकां देवाच्या उतरांतल्यान पवित्र आत्म्याची गोठाय मागताली. आयज आमकां ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमचेर बिरांत आडकोळी येतात तेन्ना आमी तिचो आदार मागूंक विसरोना जाल्यार प्रमूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी जायते पावटी बिरांती आडकोळी वेळार आमी सांडल्यांव आमचो विस्वास देवाचेर दवरच्या सुवातेर आमी आमचेरूच आनी दुसऱ्या मनशांचेर दवरला आनी आमची बिरांत आनी आडकोळी ओदीक वाडटाश्यो आमकां दिसल्या. आमचो विस्वास त्या देवाचेर दवरूंक ना देखून आनी हेर आमच्या चुकी पासत देवाचे काकुतीक आमी उलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमीन.